आम्ही जे गोंयांत म्हटल्यार 26 परत 2017च्या इलेक्शनाक 26 आमचे आमदार हाडपाचे आसा. तितून भितर वाळपयचो आनी पर्येचो आमदार भारतीय जनता पक्षाचो आसतलो. हे तुमच्या बळाचे तुमचे कार्य करतले एका वर्सा भितर जे तुम्ही काम करतले पक्षाचे. काही गोष्टी कार्यकर्त्याच्यो जावच्यो ना, पण सरकार हे फक्त 5 वर्सां खातीर ना, जाल्यार येणारी 5 वर्सां 10 वर्सां 15 वर्सां सरकार हे भारतीय जनता पक्षाचे गोंयांत आसतले. हितून मातूय दुबाव पक्षाच्या भितर सरकाराच्यो विविध योजण्यो ज्या कार्यालयाच्या मार्फत लोकांकडे पावपाक जाय त्यो पावोवपाक तुम्ही खंयच कमी पडू नाकात. हांव मुद्दामून सांगता, फक्त ह्या तीनूच स्किमीचे न्हय तर बाकी सगळ्या योजनेचे फॉर्म्स, बाकी सगळ्या योजनेचे सिटीजन चार्टर माझ्या कार्यालयातलं, म्हणजे माझे कार्यालय जे आमचे सांखळी मतदारसंघाचे कार्यालय आणि पर्या मतदारसंघाचे कार्यालय ह्याच्यामध्ये अवघे म्हाका दिसता 4 किलोमिटराचे डिस्टन्स आसा. म्हणटा कितें खबर आसा तुमकां? लास्ट टायमाक जेन्ना इलेक्शनाक बोगस ऑर्डर दिल्ल्यो, 2 ऑर्डर किंवा 3 ऑर्डर खरो आसल्यो पूण उरलेल्यो झेरॉक्स मारलेल्यो आनी लोकांक वाटलेल्यो. तो अजूनय सांगता की सरकार आमचो येवंक ना, काँग्रेस भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येयल्ल्या कारणान आमी सर्व्हिस दिवंक शकले ना. पण येणाऱ्या काळान आमचो सरकार येतलो, डॅडी चीफ मिनिस्टर जातलो आणि आपण उपमुख्यमंत्री जातलो. तेन्ना तुमची सगळी कामां करूया. परतून एकदा बंडल, म्हणजे बंडलाचेर बंडल गेली 40 वर्सां मारता, उरले आनी 20 वर्सां मारूंक सोदता तो. तेका असली बंडलां मारपाक तुम्ही तेका परत चान्स दितले काय म्हणून कार्यकर्त्यांक विचारता.